फोंड्या परत रस्त्यावेल्या सुण्यांनी एका 5 वर्साच्या चलयेचेर हल्लो केलो. भुरगे खंय सामकेच जखमी. धरला हांगा भुरगे खेळटाले ल्हान मानकुलीचे भुरगे 5 वर्साचे. कालूच पयर तुमी पयला आसतलें की हांगा अंत्रुज नगर तो इन्सिडेंट जालो. तेजे उपरांत आयज 2 दिसां भितर दुसरो इन्सिडेंट हांगा भुरगे खेळटाले. तेचे एक कुत्र्यान पयलीं ताका येवन ओडून घेतलो. ते ओडून घेतल्या बरोबर दुसरे मागीर फाटल्यान आनी 4-5 कुत्रे आयले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अटॅक केलो तेजेर आनी ताका पिनून खालो. ही येदी व्हडली हांगा ही ल्हानशी बालवाडी आमची. बालवाडीच्या भायरूच हांगा भुरगे सगळे ल्हान भुरगीं येता वता. हांगासर जर अशेंच जर अटॅक करपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो. आयज त्या भुरग्याची परिस्थिती पळयल्या जाल्यार तुका अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुखां येता. हीच परिस्थिती हांगाच न्ही, थंय सकयल सुद्दां त्या सायडीच्यान फाटल्यान गेले जाल्यार थंय सुद्दां अशेंच कुत्र्याचो सगळो मॉब थंय एकठांय रावता आनी फक्त वाट पळयता कोण भुरगे एक ल्हानशें मेळटा काय म्हणून. तेन्ना हांव मागता प्रशासना कडेन की बाबा कितें तरी हेजेर बेगीनच्या बेगीन उपाय काडचो आनी ह्या कुत्र्या पासून आमच्या भुरग्यांचो एक बाबा एक सेफ्टी तांकां दिवची. प्रशासनान हाचेर बेगीनाच उपाय काडचे. यो वच करतल्यांच्या जिवाक भंय वाडला म्हूण ZP मेंबर प्रिया च्यारी उलयली. पयरूच एक इन्सिडन्स अंत्रुज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडन्स आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडन्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन, परतूय मागता की अशें भुरग्यांक आमी अशेंच हे कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. आमी खंयच्याच मनशाच्या फिडिंगाच्या बाबतीन कुत्र्यांक जेवण घालपाच्या बाबतीन आमी अगेन्स्ट ना, पूण जेन्ना हे फिडींग घालता तेन्ना ती जागा पळोवची, भुरगीं खंय आसा कितें आसा तें पळोवन तें जेवण घालचें. आनी आयज जर परत ते भुरग्याची जर परिस्थिती पळयशा सामकें नाका जावपाचें. 5-6 कुत्र्यांक उखलून व्हेले, पूण ते व्हेले नंतर आतां ते तांकां कितें करतले हें आमकां कांय खबर ना. परत तांकां ते इंजेक्शन स्टेरिलायजेशन करून तांकां सोडटले काय कितें करता, कारण आमचे कडेन जागोय ना. अशेंच एक कुत्र्यां खातीरूय एक शेल्टर आमकां जाय. जी आतां मिटींग आसा ते मिटिंगेक आमी ठराव घेवन हे मुद्दम आमी धाडटली. पंचायतीन ऑलरेडी मिटींग घेवन तेणी ठरयिल्लें आसा, MOU सायन केल्लो आसा तेंच्यांनी आनी तेजेर आतां PFAन तेणी MOU सायन केल्लो आसा. आतां परत तेंची मिटींग आसता तेन्ना ते डिस्कस करून तेंचे कितें ते हें करतले. 2 दिसां पयलींच आमी एक अंत्रुज नगरान एक केस पयली की एक 14 वर्साच्या चलयेचेर हे स्ट्रे डॉग्स आहा तेणे अटॅक करून ताका 4-5 कडेन असो घास मारलेलो आनी तेन्नाय बीन खंय तरी एक मनीस धांवन येयलो म्हणून ते चेडवाचो जीव साल्वार जालो. आयज परत तशीच एक घटना घडल्या, ती म्हणल्यार हवेली कुट्टी हांगासर अश्यो केसीस आसा वाडपा लागल्या फोंड्या वाठारांत. दुर्भाटा एक व्हडल्या पूण जाणट्या मनशाचेरूय भटकी कुत्र्यान अटॅक केलो. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.